प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आयचें शेवटमान जावन आसा लुकाचो 20 वोड 27 ते 40 पर्यंत. लूक चॅप्टर 20 वर्सेस 27 to 40. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. एकदा कांय साधुकी जेजूशी आयले. ते पुनर्जीवनपण ना म्हणटात तसले मनीस. ताणें ताका हो प्रश्न घालो, गुरुजी, मोइजेसान अशें आमकां बरोवन दवरलां, कोण एकल्याचो लग्न जाल्लो बावप भुरगें बाळ नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताच्या बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक सोंसोत उत्पन्न करची. तोर 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो. मागीर दुसरो आनी ताचे उपरांत तिसरो ताचे लागीं लग्न जालो. त्याच परी 7 जाण सोंसोत दवरी नासतना मेले. सगल्या व्हड निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाणांची पोतीन ती जाल्ली म्हणटच मेल्ली मनशां पुनर्जीवन जातली तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीन जातली ती? जेजून तांकां सांगलें, हे काळ युगांतली मनशां दादले लग्न जातात आनी बायलांक लग्न करून दितात. पूण ते दुसऱ्या काळा युगाक आनी मेल्ल्यांतल्या पुनर्जीवनपणाक जी कोण पुर्ती जाल्ली मेळटीत तांचे मदें लग्न जावप आनी लग्न करून दिवप आसचेंच ना. तांच्यान आनीक मरूंक जायना. ती देवदूतां सारकी. पुनर्जीवनपणाची भुरगीं देखून ती देवाची भुरगीं. मेल्ली मनशां परती जिवण जातात म्हूण मोइजेसान लेगून जिलकुटाची खबर सांगता थंय दाखयलां. तर थंय सर्वेस्पराक तो अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणटा. म्हणटच मेल्ल्यांचो न्हय, बगर जिव्याचो देव तो. ताच्या मुखार सगळीं जिवी. शास्त्रांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, गुरुजी, तुवें बरें सांगलें. आनी त्या उपरांत कोणाकूच आनीक ताचे कडेन कसलेय विचार करूंक काळीज जावंक ना. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां त्या उतराची सजमणी आमकां मेळपाक आमकां गरज कित्याक हे सादुसी, कित्याक हे फारिजियो, कित्याक हे दोमशास्त्री जेजू कडेन येताले आनी जेजूक प्रश्न विचारताले. बाबणीनो, हे सादुसी, फारिजियो, दोमशास्त्री जेजूचे सोत मारिनासले. ते फकत जेजूक त्रास करपाक येताले आनी एका फाटाफाट ते येतात, प्रश्न विचारतात जेजूक, अशें कितें तशें कितें, ताका 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 एके भशेन फसोवपाक. आनी आयच्या शिवर्तमानान सादुसी जे जेजूक जेजूचेर बावट धरिनासले आनी पुनर्जीवनपण अशें घडटलें आमी मेल्या उपरांत हे ते सोत मारिनासले. म्हणून ते येतात जेजू कडेन आनी जेजूक आतां एके भाशेन एक वोपार घालता. तो एक इस्तोर करून सांगतात की एक बायल आसली जी 7 भावां कडेन काजार जाली, सगळे मरोन गेले, कोणाकूच भुरगीं जावंक ना. आनी शेकी म्हणटात निमाण्या दिसा ती कोणाची बायल जातली, कित्याक सगल्यांनी तिचे बरोबर लग्न केल्लें म्हणून. आनी जेजू म्हणटात तांकां की मेलेल्या उपरांत कोण असो कोणाच्यान म्हणूंक जायना की ही म्हजी बायल हो म्हजो घोव, कित्याक आमी सगळे आंज बडवे जाता. काजारी जिवीत फकत ह्या संवसारान आसता. म्हणून लोक ह्या संवसारान काजार जाता, पूण जो कोण मेलेल्या उपरांत पुनर्जीवनपण घेता आनी देवाच्या राज्यान जियेता ती लग्न करिना. लग्न फकत ह्या संवसाराचेर आसता. म्हणून जेजू तांकां सांगता की लोक जो मरण वेता आनी पुनर्जीवन जाता, कित्याक ताणें खरेपणी देवाचेर सोत मारला म्हणून, तो लोक आतां एके भाशेन आपलें जिवीत अशें सादता की तांकां लग्न करपाची गरज ना आनी ती आतां एके भाशेन देवा फुडें आहात. म्हणून ती मेलिल्लीं नात, ती पुनर्जीवन जाल्लीं आहात, ती जिवी आसात. आनी जेजू ह्या सादुसींक सांगूंक सोदतालो की देव जावन आसा जिव्याचो देव. म्हणजे तो मेलेल्यांचो देव न्हय, सगलो लोक ताका जीव आसा. मेलोय जाल्यार तो जीव आसा, कित्याक आत्म्यान आनी आपल्या मनान लोक जीव आसा.
म्हणटच आमी जेन्ना ह्या संवसारांत आसा आमी एक कुडीन आसा आनी एक कुडीन आसा म्हणून आमी आतां म्हणटा की लोक आतां जीव आसा पूण कूड जेन्ना मोडटा तो मनीस मरोना ताचो आत्मो आनी ताचो जीव आजुनूय आसा आनी ती एका दुसऱ्या जाग्यार वता पूण ज्या जाग्यार वेतलीन ती सोत मानता जाल्यार ती आतां स्वर्गी राज्यांत भितर सरतलीं आनी सोत मानना जाल्यार ती एमकोणान वेतलीं म्हणून जेजू आयज त्या सादुकीक सांगूंक सोदतालो की जेन्ना देव जावन आसा देव तो जावन आसा जिव्याचो देव तो देव फकत मेल्ल्यांचो न्हय तो आब्रामाचो इजाकाचो दाविदाचो आमचो आनी देखून बाबणो आमी आमचें जिवीत ह्या जिव्या देवाक आमी भेटोवंक गरजेचें आमी फकत ह्या संवसाराचे वस्तूचेर आमची चोत्राय धरून आमी विसरपाक नाका की आमी एक दीस मरतले आनी कितें जातलें म्हणून कित्याक आमी सासणाच्या सासणाक जियेतना पूण आमी जेन्ना देवाचेर सोत मानता जेजूच्या उतरा पोरमेर चलता आमी एक सासणाचें सूख भोगूंक पावतले आज बडव्या भाशेन तो हें जिवीत आमी जियोवपाक आयज तर आमी उतरान रिगून रावया हें उतर पाडुया आनी खरेपणी एक भावार्थीचें जिवीत जियोवन ही तयारी करया सासणाचें सूख भोगूंक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.